आयज वर्ल्ड एनवायरमेंट डेयाच्या निमतान आमी क्लिननेस ड्रायव्ह दवरली सानंद्र कॉन्स्टिट्युन्सीन आनी आज पयलू सद्याक आमी स्टार्ट केल्लो आसा तो GMCन आनी तुमी पळयता आसतले आयज कितलो कचरो जाल्लो आसा GMCच्या भायर GMC कॉम्प्लेक्साच्या भायर आनी हांगा कितलोसो कचरो उडयता कोण लोक सारके पळयना. सो हें खरें म्हटल्यार लोकांची रिस्पॉन्सिबिलिटी आसा की हांगा जेन्ना GMCन येता हांगा ट्रिटमेंटाक लागून येता हांगा समज अनहायजेनीक कितें केलें नाल्यार कचरो उडयलो नाल्यार फाल्यां आमकांच त्रास जातले. सो लोकांनी चिंतपाक जाय की आमी हो जो आमचो नेचर आसा तो क्लीन दवरतले आमची सरावंडींग आसा ती क्लीन दवरतले आनी हो एनवायरमेंट प्रोटेक्ट करपाक प्रत्येक गोंयकाराची जावं प्रत्येक नागरिकाची जबाबदारी आसा ही आपणान चिंतपाक जाय आनी आपणान घेवपाक जाय. हांव मागता सगळ्यां कडेन की तुमी आपलो कचरो आसा तो तुमी एक तर डस्टबिनान डिस्पोज करचो वा तुमी आपणाच्या घरा कडेन बसून व्हरून तुमी डिस्पोज करूं शकता. मात हांगा रस्त्याचेर जावं खंय जावं आनी खंय तुमी डिस्पोज करचो न्हू. हांगा कितलेशे जाण आमी पळयला थुकता पान खातान थुकता. हेंय खंय ना खंय बंद जावपाक जाय कित्याक आमी आतां इतले बरें डेवलपमेंट करता जावं आनी कितें करता पण अशें थुकलेल्या कारणान ते बुरशे दिसता पळोवपाक पासून बुरशे दिसता. फाल्यां आमकां कितलेशे ट्युरिस्ट येतले जेन्ना ट्युरिस्ट येतले तेन्ना आमकां दिसतलें की हांगा बुरशेपण आसा आनी GMC तरी म्हाका ऑल ओवर गोवात इंडियन पासून नोन आसा की वन ऑफ द जे आमचे मेडिकल ट्रिटमेंटाक लागून हें हॉस्पिटल सामकें नोन आसा. सो लोकांनी चिंतूंक जाय की हांगा आमी क्लीन दवरपाक जाय नितळ दवरपाक जाय आनी आमी फुडें जेन्ना आमी म्हणटा की एनवायरमेंट आमी प्रोटेक्ट करतना एवरी सिटीजनाची रिस्पॉन्सिबिलिटी आसा की आपली रिस्पॉन्सिबिलिटी तुमी घेवची आनी फुडें वयचें. देव बरें करूं.